विटेवरी उभा कटेवरी हात काय मोजेचा पंढरीनाथ विटेवरी उभा कटेवरी हात विटेवरी उभा कटेवरी हात ओसे 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 विटेवरी उभा कटेवरी हात काय मोजेचा पंढरीनाथ ओसे 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 विटेवरी उभा कटेवरी हात विटेवरी उभा कटेवरी हात ओसे 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 आणि फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर हांगा परते येवपाचें सकाळी कितलेश्योच मिरवणूक स्पर्धा दवरलेली आसा आणि जायती आकर्षक बक्षिसां आसा विठ्ठल चोपडेकर आणि त्यांच्या सोबत दोघे जण आयिल्ले आसा हांगासर त्यांचे आम्ही जोरदार स्वागत करूया धन्यवाद परतून एकदा नेटान म्हणत ओसे 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 पणजी हांगा पाटो कॉलनी हांगासर वार्षिक आमची केल्ली होळी उत्सव आनी दुसरे दिसा गुलालोत्सव साजरो करता आनी हांगासले सगळे कॉलनीतले लोक एकत्र येता आनी जात पात धर्म आमकां कांय लागना आमी सगळे जण एकत्र येता आनी खूब मोठ्या आनंदान ह्या उत्सवाचें वैशिश्ट्य म्हणजे अशें की सगळ्यांनी एकठांय येवप हो मेन उद्देश आनी त्या निमित्तान सगळे एकत्र येवन सण साजरो करता आनी कितलेशेच दूर दूर वचून लोक आसता हांगासर रावले तर ते सगळे जण एकत्रितपणे एक काम करता आनी आतां ही होळी आतां पेटयल्ली आसा फाल्यां म्हणजे गुलाल उत्सव आसा आनी कितलेशेच आमी वेगळी अश्यो स्पर्धा दवरला जाणटे नेणटे ल्हान भुरग्यांक पासून सगळ्यांक वेगवेगळ्यो स्पर्धा आनी आमचे कावन्सिलर जे आसा विठ्ठल चोपडेकर तेंचे आमकां सदांच त्या खातीर सहकार्य आसता आनी त्यांच्या सहकार्यान आमी हो कार्यक्रम सदांच गेली कितलीशीच वर्सां आयोजीत करता तुमकां सगळ्यांक होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा धन्यवाद.